देव बरी सांज देव. तुमच्या स्वप्नांक पाकाटे फुटो. नवे वर्स तुमच्या आशे कुशेचे जावं. सर्वांक बागी सुभागी सुभाम बेसामानी भरलेले नवे वर्स 2026 मागता. 25 वर्सां आदी शक्तीनगरांत शक्ती नातिल्ली. ह्या गांवांत बसां उणी आशिल्लीं, लोक उणो आशिल्लो, घरां उणें आशिल्लो, दामार उणो आशिल्लो, येवंक वचोंक जायती उणेपणां आशिल्लीं. आनी त्या काळार एक सपन कोंकणीक उंचाय दिवचें, कोंकणीक फुडाराक एक सोबाय दिवचें तशें एक सपन घेवन हांगासर 40 वर्सां आदीं माणसोबाणाचें एक बीं केल्लें आसा. थॉमस बाब कॅस्टेलिनो हांणी दिल्ल्या ह्या जाग्यार एक बांदप उबें जाता. उबें जाता म्हळ्यार उबें जावंक सुरवात जाता. आनी जायतो तेंप पयशांच्या दुडवाच्या अडचणेन तें काम बाकी उरता. मागीर एरीक बाब ताचे संगाती गांवांनी वेतात, घरांनी वेतात, गांवांक वेतात. लोकां कडचो दुडू मागोवन हाडन सगळ्या संवसारांत कोंकणीक समर्पीत जाल्ली एक मात्र अपुर्बायेची ही उक्ती रंगमंची 2001 इसवेच्या डिसेंबर 1 तारखेर नसिरुद्दीन शाह तावनो लोकार्पण करतात. आनी ताच्या भरती एका म्हयन्या उपरांत जानेर 6 तारखेर 2002 इसवेतावन एक नवें साहस कोंकणीच्या मट्टाक नवें साहस सुरवात जाता. म्हयन्याळी मांची बांदप कोणेय बांद येता. दुडू आशिल्ल्यान केदे व्हडलें कितले सोबीती बांदप बांद येता. पूण खंयच्याय बांदपांत जीव आसचो. हांगासर लोकांनी आयल्यार, लोकांनी ह्या वेदीर कलाकारांनी खेळ्ळ्यार, कलाकारांनी नाचल्यार, कलाकारांनी नाटक केल्यार त्या वेळा मात्र ह्या वेदीक ह्या बांदपाक जीव आसा म्हणून समजून एरीक बाबान, माणसोबाण समितीन, अध्यक्ष लुई बाबान सगळ्यांनी सांगाता मेळून म्हयन्याळे मंचेची सुरवात केल्ली. आनी आज एक 25व्या रुपयाळ्या पावलाक ही मांची पांय दंगता. आमकां खुशेची गजाल वय की न्ही? आमचो संतोष जोरान ताळयो पेटोवन आमी ह्या मांचेक आनी ह्या मांचेचे चिंता पाटयल्ल्या एरीक बाब आज हांगासरच आसा, ह्याच बोवारांत आसा, आमच्या मदेंत आसा. आनी ह्या मांचेचो रुप्योत्सवाचो संतोष तो पळयतलो आनी आमकां ताच्या उमेदीन ताच्या बेसावांनी भरतलो अशें हांव मागतां. मांची सुरू जाल्ल्या वर्सांनी 30 रुपये आनी 100 रुपये टिकेट आशिल्ली. तुमकां खबर आसा पुरो थोड्यांक तरी. हो थंय एकलो रावतालो, टिकेट चेक करतालो आनी हांगा भितर सोडटालो. पूण कलाकारांनी टिकेट विकूंक आशिल्ले. हांगा कोण वेदीर येतात तांणी जण अडीच जे आशिल्ले इल्ले जण. हांगा हांवें सांगलें न्ही पयलें जण येनातले म्हणून. जण अडीच जे आशिल्ले. आनी त्या वेळार जायत्या कलाकारांक बेजार जाल्ले आसा आमी टिकेट विकची गी म्हणून. पूण माणसोबाण कोणाक बेजार जाल्यार, कोणाक खुशी जाल्यार कसलीच कंत करिनासतना निरंतर आपलो वावर करीत गेली आनी आज 25व्या उमरार रुपयाळ्या उमरार उबी आसा. पावस आयलो, पावस रावलो, वत आयले, वत दावले, कोरोना जालें, लॉकडावन केलें, लोकांनी येनातले बरी केले. पूण एकच 280 आनी 8 288 मांच्यो निरंतर जावन कांय 1-2 मांच्यो त्या म्हयन्यांत रावल्यात जाल्यार त्या वर्सा भितर संपयल्ल्यो आसात. वेळार सुरू करची शिस्त. आतां तुमी पळयलें थंय 6 वरांची घंट वाजली, हांगा हांवें उलोवंक सुरू केलें. आनी ही शिस्त पयल्या दिसातावन कलांगणांत अपुर्बायेन आमी सांबाळून हाडल्या. आनी तुमकां लोकांक इगोत्त आसा, आमी क्रिस्तांव लोक सडावत 7 वरांचे मीस जाल्यार 6 जावन 50 मिनटां पर्यंत आमी इगर्जेंत आसना. पूण 7 वरार इगर्ज भरता. तितच शिस्त हांगा कलांगणांत आसा. 6 जावन 50 मिनटांक ह्या आज 5 जावन 50 मिनटां हांगा खाली आसले. पूण 6 वरां जाताना सादारण इतलें भरलां. कित्याक म्हळ्यार वेळार सुरू जाता. लोकांच्या प्रेक्षकांच्या वेळाक आमी मोल दिता म्हणलें कलांगणान आनी माणसोबाणान दाखयल्लें आसा. आज एक आमी मोठवे वेदिकार्य हांगासर करता. उपरांत प्रज्योत देसाची संगीत सांज सादर जातली. तुमी सडावत जाणां प्रज्योत देसाच्या मोगान आयिल्लीं आसात ताच्या बायला बायमाक पळोवच्या खातीर. देखून तुमकां पयल्यान पयलें हांव मोगाचो येवकार मागतां सर प्रेक्षकांक आनी आमच्या वेदी वयल्या सयऱ्यांक. ही पावलां रुपयाळीं जाल्यान ती मंगराळी जावं, वज्राळी जावं, अमृतोत्सवाच्या दारेंतल्यान न्हांवन कोंकणीक आनीक उंचायेक व्हरूंक नाशेवन आमच्या मोगाळ सयऱ्यांक भोवमनेस्त
ऐवन डिसौजा आमचे मान्य शासक कर्नाटका सरकाराचे विधान परिषद, श्री ऑस्टिन रोच आमचे उद्यमी दानी फाटल्या 3 वर्सां जावन 3 अवधेत जावन हांगासर म्हयन्याळे मंचेर एक नांव तुमी पळयतात, थंयसर सकयल आसा ऑस्टिन आनी हिल्मा रोच. ते नांव पळयिल्ले मात तुमी आज त्या व्यक्तीक रूप पळोवचे भाग आमकां हांगासर मेळ्ळें आसा. आनी तांकां आमचे मानसभाण अध्यक्ष लुई बाब पिंत, कार्यदर्शी रॉनी बाब क्रास्ता आनी आमचे खजानदार सुनील बाब मोंतेरो आनी वेदीक आपणडीचे तांच्या पावलां वेदीक पावता पर्यंत तुमचे ताळयो शिवराजे. सोबयिल्ली वेदी आतां सजली आनी आज खतखत्या उमाळ्यांनी बरोवन आपल्या बोगणांक उतरां रुपांनी गुट लावन आमचे समोर आमकां प्रस्तावनेची उतरां दिवन येवकार मागोवंक आमचे फुडें येतात आमचे अध्यक्ष लुई बाब पिंत. देव बरी सांज दिवं समेस्तांक. रुपया पावलां ह्या कार्याक मुखेल सेरे जावन आयिल्ल्या आयवन बाब डिसोजा, मानाचे सेरे जावन आयिल्ले म्हजो इश्ट ऑस्टिन बाब रोच आनी म्हज्या मोगाच्या कला पोशकनो, तुमकां सर्वांक एक बरें नवें वर्स मागता आनी ह्या सोबीत कार्याक येवकार मागता. जर हट सोडिनासता, पाठ सोडिनासतना काम करच्या मनशाक जैता कुशीन वेचें आडोवंक कोणायकी जायना. तर एका मनान वावरच्या मनशाचो पंगड सांगता मेळटा तर तेन्ना घडटात अजापां वयर अजापां. कोणी चिंतनातलीं सलिसायन करूंक जायनातलीं पयल्यांतलीं पयलीं व्हडांतलीं व्हडलीं कोंकणीकारीं. आनी ती केल्लो संस्थो आसा साळसेवा हुमरारसचो कोंकणी सुदारकले संसाराचो मांडीक जावन परजळचो संस्थो मांड सोबाण. कलांगण फकत बांदप जावन उरनाये, खाली पडनाये म्हणल्या उद्देशान एरिक बाबाच्या चिंतपाकाल आनी समितीच्या वावराकाल उदेल्लें येवजणच म्हयन्याळी मंची. आनी आज ही मंची रुपयाळ्या पावंड्यार पावतना रंगमंची शेतांत नवो दखलो घडटा. निश्ठा, निरंतरता, वोत पावस दुडवा अडचण लेगीन आसतना, कश्ट नसता तावन पळापळ घेनासतना कोंकणीतल्या भाशेंत घडोवंक शकता तर तें मांड सोबाणाचें जैत आनी कलाकारांचें जैत आनी तें जावन आसा कोंकणी लोकांचेंय जैत. ह्या जैताक आमी सर्व कारण देखून जोरान ताळयो पेटोवन आमी आमकांच उलासुया. हो संभ्रम रुपया पावलां आचारूंक मुखेल सैरो जावन आयलेला आमचो मोगाळ मुखेली कोंकणी खातीर केन्नाय कुमक करूंक तयार आसचो MLC आयवन बाब डिसोजा हांकां माया मोगाचो येवकार मागता. आमचो कार्यदर्शी रॉनी बाब क्रास्तान तांकां फुलां दिवन स्वागत करूंक उपकार मागता. देव बरें करूं. मानाचो सैरो जावन आयलेलो बेंगलोरचो उद्यमी दानी आनी चरिश्मा हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड हाचो येजमानी ऑस्टिन बाब रोच. ऑस्टिन बाबाचें नांव तुमी मानचे असो पोशक जावन 3 वर्सां जावन आयकलां आनी पळयलां. आज तांकां वेदेर पळोवचे भाग आमचे. ऑस्टिन बाब तुमकांय माया मोगाचो स्वागत. आमचो खजानदार सुनील बाब मोंतेरोन तांकां फुलां अर्पून स्वागत करूं अशें मागता. प्रद्योत देसा आनी पंगड आज तुमकां म्हयन्याळी मंची सादर करतले, तांकांय ह्या कार्याक स्वागत मागता. आनी मोगाच्यानो, तुमी नासतना आमी ना, आमचे साधनय नात. तुमी मंचेक सुरवेल्या वर्सांतून मोग दिला, उमेद दिल्या, दुडू दिला. तुमच्या कुमकेन हें साधन करूंक आमी पावल्या. तुमकांय देव बरें करूं आनी बरो येवकार मागता. समेस्तांक परत एक फावटी बरें नवें वर्स बागी नवें वर्स मागता आनी मुखल्या म्हयन्याळी मंचेनी तुमचो हस्सू सहकार येता. तुमच्या समेस्ताचें बरें जावं आनी बरें मात्र जावं. देव बरें करूं.
इतली कामां हांगासर ह्या कलांगणाच्या बोवारान जातात जाल्यार ताज्या फाटल्यान कारण एक व्यक्ती आमचो अध्यक्ष लुईबाब पिंत. लुईबाब, तुमकां ह्या कार्याक तुमच्याच घरा आमी बरो येवकार मागता. आनी आतां भोव संभ्रमाच्या घडयेक आमी उबे आसा. तुमकां इल्लें काम आसतलें तें कितें म्हणून मागीर सांगता. हांवें सांगलें बरेंच केल्यार जालें. रुपया पावलां उक्तावण हांवें सांगलें हांगाची हरी एक कार्य विशिश्ट आसतात म्हणून. आज एक कोबाचो गाणो दवरला भायर हांगासर इल्लें उकडटा. ज्यूस म्हणल्यार जायत कोण ना, कोबाचो रोस म्हणल्यार जायत कोण ना म्हूण बघता. पूण ही मानची करची म्हळ्यार एक कोबा गाणें घाल्लें बरी तितली मिनत सबार पावटी आमकां विधी फाटल्यान काम करतल्यांक दफ्तराक समितीक जाल्ली आसा. ताचो पूण ताचो फळ कितलो रुचीक आनी कितलो एक वैभवीक म्हळ्यार हांगासर पळयात तुमी हांगासर बसल्यात सकयल येवच्या म्हयन्यान 3 भुरगीं हांगासर विधी सादर करतात. 107 जाणां भुरगीं आसात. सुराय ती भुरगीं विचारतात आमच्या हर एका कार्यान सूर आसा की म्हणून. वय कित्याक म्हळ्यार 3 भुरगीं कोंकणीचे सूर ताळे तांच्या कार्याची तांची सोबाय येवच्या म्हयन्यांत तुमकां पळोवंक मेळटली. तशें युवा जाणां जायती युवा जाणां फाटल्या 25 वर्सांतल्यान ह्या वेदीर परजळलेली. आज संवसारभर कोंकणीच्या आनी प्रदर्शन कलेच्या विधीर इतिहासांत नांव जोडते आसात. आनी ताचो श्रेय सगळो ताचे जे कितें उडविकाय आसा उगलीक आसा मानसोबानाच्या म्हयन्याळी मानची शिंकलेक फावो. हांगासर एक कोबाचो गाणो दवरला आनी तो गाणें गुंडावचे द्वारी आमचे मुखेल सैरे आयवन बाब आमचे मुगाळ MLC ते आतां ते गाणें उक्तायतले आनी तांतूं कितें भायर येता तें पळया. अध्यक्षान तांकां आमच्या सर सैऱ्यांक थंयसर आपन व्हरचें. एक सांगा पयले बरोस 1 2 सांगाचे तुमी येवनी आयल्या प्रन 4 5 6 वर्स 7 येणे ऐकाना जोर 15 16 17 19 20 21 22 23 26 आणि 25 रुपयाळी पावला. जोरान उबे राहून एक फावटी ताळी येवंक विनंती करता. देखन सगळ्यांनी उबे रावचे आणि जोरान एक फावटी ताळी येवंचे. ह्यो ताळयो आमकां हे हॉल बर्न हांगा साल बर्न हे केल्ले आमच्या प्रेक्षकांक 25 वर्सां आतां 25 सेकंडांनी जाली पूण तितले सुलाबेन जावनात. तुमकां गुर्त आसा गाणो गुंडावचो कितलोय कश्ट जाल्यार तांतूं जो रोस येता ताची गोडसाण आमी हांगासर सगळ्यांनी साकल्या. तसलीच एक गोडसाण मानसोबाणार फाटल्या 25 वर्सां जावन दिल्ली आसा. आनी आज 25वें वर्स सुरवात न्हय प्रज्योत डे आसा तसलो ऑस्ट्रेलियांत फाटल्या 3 वर्सांतल्यान वावुरचो आनी कोंकणी खातीर समर्पीत केल्लो एक युवा जण एक तरणाटो आपल्या तरण्या पंगडा सांगता हांगासर ही कला आमी मुखार व्हरता म्हणून तुमकां भास दिवचे खातीर हांगासर ते कार्य सादर करतले. आनी आमी आमच्या आपोवण्या पत्रार आनी 4 गजाली घाल्ल्यो त्या विशयांत माहिती दिवंक आनी ताची कितें म्हणटात लोकार्पण गजाल सांबाळूंक आमचो आदलो कार्यदर्शी ताचो समिती संदो आनी आमचो तांत्रीक मुखेली कॅरन आलेन माडटा ताका हांगासर फुडें आपयता. ताणें ही कार्यावळ चलोवन व्हरीचें म्हणून. कॅरनी आमच्या चापरा प्रतिभा शाळाचो आनी आमच्या पाती शिबिराचो विद्यार्थी ताका फुडें आपयता. समेस्तांक परत देव बरी सांज दिवं. आयच्या कार्याचें विश्लेशण आनी पिटिका आमच्या वेतोरे बाबान दिली तुमकां. वय मुखली 4 कार्य आसात, 4 गजाली आसात त्या विशयांत हांव सांगूंक खोशी व्हरतां. पयल्यान पयलें आज आमी लोकार्पण करता आमची वेबसायट जी येदोळ आसली आमी आतां तांत्रीक रितीन उन्नतीकरण केल्या, नवीकृत केल्या. तुमकां मुखार तुमच्या समकाराच्या टीव्हीचेर ताची झळक दिसतली. येदोळ सबार संगती आसल्यो
पूण लोकांक सलीस जावचे बरी समजोवचे बरी मेळचे बरी सकट माहित्यो नातिल्ल्यो ते उणेपण आमी समजून घेवन ओपून घेवन आतां ही नव्यान तयार केल्या. हातूंत सभार संगती आमी घाल्यात. पयल्यान पयलें आमची वळख, आमचें मांडसोबाण हें परिकल्पन हाचे विशीं माहीत, आमी सोमकोन आयिल्ली वाट, आमची साधनां आनी आमच्यो कार्यावळी ह्यो गजाली आमी मोटव्यान हातूंत घाल्यात. आनी आदल्या मानचे वेळार तुमचे लागीं हांवें एक गजाल सांगिल्ली आसा. ती कितें म्हळ्यार मांडसोबाण जें परिकल्पन आसा हातूंत केवल मुखार वेदीर आसचे या समेतेर आसचे सांदे मात न्ही. वितोराबानी आतां सांगलें वेदीर आमी 4 जाणां, पूण मुखार जेन्ना तुमी महाजाणां येतात, जेन्ना ही सांगातां मेळटात तेन्ना मांडसोबाण घडटा. तशें मांडसोबाणांत आमी सबार कोंकणी कार्य करता, पूण जर तर ती तुमकां पावनात, तुमकां रुसानात, तुमचे लागीं आमी संपर्क दवरिना तेन्ना केंगी उणेपण जाता. आमी येदोळ मुसर तुमचे लागीं बऱ्यान संपर्कार आसले हांव आतांय आसा, केदाळें तुमकां हांगा येवेत येवकार आसा आमचे लागीं उलयत, पूण आमच्यो गजाली तुमकां सांगतना आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटले हांव. आतां हें साध्य जायना, थोड्यो तांत्रीक अडचणी आसात, पूण ताचे वयर आमी एक मेट मुखार वचून आमच्यो खबरो आनी हांगाच्यो गजाली तुमकां तिळसूंक एक वॉट्सॅप चॅनल सुरवातला. येदोळ तुमकां हे कार्ड दिलां आसतलें. हांगासर आमच्या चॅनलाचे डिटेल आसा, ते डिटेल्स तुमकां वेबसायटीचेर मेळटले. हें फॉलो करा. हांगासर जावच्यो सकट गजाली तुमकां सुलाबायेन सलिसायेन मेळटल्यो. ताचे सांगता आमी थोड्यो सेक्शन्स केल्यात. आमचे मिसांव, आमच्या प्रयोगा विशीं माहीत आनी आमची मांडसोबाण चळवळ आनी हांगासर आसचे सर वांगडी संस्थाच्या विशीं माहीत आमी दिल्या. मांडसोबाण संगीत प्रयोगाचे सपनेली, आतांचे वांगडी, कलांगणाचे बोवार तांतूं आसच्यो सवलतायो आनी आमचे सवें संपर्क जोडूंक आसची विविध साधनां हाचे विशीं सकट माहीत ही वेबसायट आटापता. ताचे सांगता हांगासर जावच्यो खबरो, आमचे कार्यावळ आनी माध्यमांनी आमकां मेळिल्लो आस्पाव हाचे विशीं आनी आमी युट्यूबाचेर सादर करचे व्हिडिओ हाचे विशीं माहीत तुमकां आमच्या वेबसायटीचेर मेळटली. आनी हाचे सांगता पयलो पावंडो मुग्धालो आनी मुखल्या पावंडाक आमी वेता. आनी दुसरो पावंडो आसा आमचें ई बोंगसाळ. ई बोंगसाळ आमी एक नवें कॉन्सेप्ट सुरवातलें. आमी हांगा वेदीचे कार्याचेर आनी सादर कलेचेर चड आमी कॉन्सन्ट्रेशन दिता, आमी ध्यान दिता, पूण साहित्यीक विशयांत आमचें ध्यान उणें आसलें. पयल्यान पयलें हे फावटी आमी पराग साहित्य संमेलन केलें. भुरग्यांक आमी साहित्यीक रूस आनी वोड आमी सोडोवंक प्रयत्न केले. ह्याच साहित्यीक वांट्याचो मुखलो भाग जावन आमी ई बोंगसाळ म्हणली वेबसायट सुरू करता. हांगासर साहित्यीक विशय जावं ती कविता जावं लेखनां काणयो हे बरोवंक आमी एक वेदी तयार करून दिता आनी त्या बाबतीन आमी एक वेबसायट केल्या. हाचे विशीं सडीत माहिती तुमकां आमी मुखार दितले. ही वेबसायट आमी आज लोकार्पण करता. तिसरो पावंडो आसा कोंकणी ई लायब्ररी. आमचे लागीं कोंकणी साहित्य येता, छापून येता, सुरवातेर सकटांक मेळटा, पूण ताच्या उपरांत तेंकांय वेता. आमकां कळीत आसना. थोड्या लायब्ररीनी आसता, थोड्या बोटांनी मेजयता तसल्या जाग्यांनी आसता, पूण आमी त्या जाग्यार आसना. आमच्या कामांनी आमी व्यस्त आसा, संवसारभर आमी आसा. आमकां खंयी वाचूंक मोन येता थंय तेन्ना आमकां हें मेळना. हाचो उणो आमी समजून एक लायब्ररी ई लायब्ररी आमी सुरवातल्या. गुगल प्ले बुक्साचेर आमी हाचो आस्पाव आसा केला. येदोळूच आमी 17 बूक डिजिटल कन्वर्ट केल्यात. तुमकां हाचे विशीं माहीत आमच्या वेबसायटीचेर आनी आमच्या वॉट्सॅप चॅनलाचेर आमी फावो करतल्या. आनी चवथो वांटो आसा konkani.show.com. आमच्यो कोंकणीच्यो सबार कार्यक्रमां जातात, शो जातात. थोडे कडेन लोकांक पावचे विशीं हाची माहीत मेळटा, पूण सकटांक सकट वेळार ही माहीत मेळना. देखून ही माहीत वट्टूक घालन सकट लोकांक पावचे बरी करूंक आमी konkani.show.com म्हणली वेबसायटी प्रारंभ करता. आनी हातूंत
आमच्या संवसारभर जावच्या खंयच्याय कोंकणी कार्यक्रमा विशीं जावं संगीत सांज जावं नाटक वा हेर खंयचेय सादर कलेचें प्रदर्शन आसूं वा कोंकणी लगती हेर खंयचेय कार्य आसूं हाचे विशीं माहीत आमी धर्मार्थ सादर करूंक तुमकां एक वेदी तयार करून दिता. ही वेदी आमी आज लोकार्पण करता. अशें हे 4 संगत्यो आज आमी करूंक आशेतले हांव हे तुमच्या मुखार आमी दवरता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. कॅरन भोव अपुर्बायेन विस्तार माहिती दिलाय. वेबसायटीचे तुम्ही येदोळूच आमी टेस्टिंगार गेल्ले पळयले आसतले. आतां ह्या 4 गजालींचे एक सांकेतीकपणान ई बंगसाळ म्हळ्यार आयच्या गरजांक आमी पयलें बंडासाले म्हणून आयकलां, ताका कोंकणींत बंगसाळ म्हणटात. थंयसर सगळ्यो वस्तू जाय जाल्ल्यो नाका जाल्ल्यो बऱ्यो आनी मुखार फुडाराक वापरच्यो जाल्ल्यो सगळ्यो वस्तू मेळटाल्यो. आनी ताका एक हांगासर आमी एक आदल्या काळाचे सांकेतीकता आमी समजूंचे तसले एक दार आसा सैऱ्यांनी आमच्या ऑस्टीन बाबान आतां आमचे ई बंगसाळ उक्तावण करीचे, कित्याक म्हळ्यार तेय उद्यमी बंगसाळ तांच्या उद्यमाक संबंद जाल्ली. ई बंगसाळान कितें आसा पळया, आमी सडावत कितें ओपन करतना इलेक्ट्रॉनिक्साची गजाल कंप्युटरान येता, पूण आमच्या लुएबाची तकली म्हळ्यार ताकाय एक सांकेतीकतेचें रूप दिलां आनी बंगसाळ अपुर्बायेचो लोगोय थंयसर आसा. हे सगळे गजाली मुखल्या दिसांनी तुमकां अंतरजाळेर आमच्या mansoban.org वेबसायटीर मेळटले. आतां हांव फुडें आपयतां. कॅरन मार्ता, अजय डिसोजा आनी प्रिन्सन कार्डोजा, तशेंच विकास लसरादो, तो आज हांगासर ना, आपल्या कुटुंबांतल्या कार्या खातीर पयस पावला. तांकां ताळयो नाकात गे. ही सगळी राटावळ हांची ह्या त्यागांची. बरें जालें जाल्यार म्हाका ताळयो दिया, चड बरें जालें जाल्यार हांकां ताळयो दिया. तांकां एक फुलांचो तुरो आमच्या आयवन बाबान दिजे अशें हांव तांचे लागीं विनंती करता. आतांची पिळगी आमी संवसारभर पावचे, हांगा कलांगणांत आसचें न्हय म्हणून चिंतात आनी त्या प्रमाणे ते काम करतात. दीस रात म्हणले बरी काम केलां. हर एक गजाल चुकीची सोमाकरची कशी त्या विशयान तकली आटावन तकली धाडावन तांणी वावर केल्लो आसा. तांकां खंडीत आमी उमेद भरता आनी तांचें बरें जावं, तांच्या वावरांतल्यान कोंकणीचें बरें जावं अशें आशेता. आनी एक आतां एक सन्मान आसा, आमी तो कोणाक काले म्हणून कोणायकी सांगून ते सन्मान घेतिल्ल्या व्यक्तीक सांगूं ना, सांगल्यार तो येतो ना कोण ना, कित्याक म्हळ्यार तो कशें म्हणटात उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळून नजो त्या कालेतीचो. पूण फाटल्या ताणें एक म्हणलें उतर आसा, तुमी काम करतात सायबा, आमकां पयशे आसात पूण आमकां तुमचे बरी काम करूंक जायना, देखून आमच्या तांकींतलो एक वांटो आमी तुमकां दिता, तुमी काम करा, तुमचे आमी पाडता पडता म्हणलें आसा. आनी तो व्यक्ती आसा मानेस्त ऑस्टीन रोच, बेंगलोर, चेरिश्मा हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड हाचो येजमानी. तितलें मात न्हय आसतना हेर साबार संस्थांनी संघटनांनी वावरून आपलो वेळ दिवन आनी आपलो दुडू दिवन कोंकणीक, भाशेक, समाजीक, संस्कृतीक मोठो पाठिंबो दिल्लो आसा. तांकां आतां आमच्या आयच्या मुखेल सैऱ्यान श्री आयवन डिसोजा हांणी आनी वेदी वयल्या सैऱ्यांनी तांकां एक आमचो ल्हानसो मोगाचो मानाचो आनी अभिमानाचो मान करीचे अशें हांव तांचे लागीं विनंती करतां. ते मान करता तांचे एक मुटव्यान तुमकां एक तांच्या वळखीची झळकी दिवंक आशेता. ऑस्टीन रोचबाब बेंगलोरांत हॉटेल उद्यम चलयतात. फाटल्या 30 वर्सांत रियल एस्टेट उद्यमांत आसात. रोच, लायफस्केप, चेरिश्मा हॉटेल्स, रॅडिसन ब्लू इत्यादी हॉटेलांचे ते कारभारी आसात. आनी विशेष करून क्लोवर ग्रीन गोल्फस्केप म्हणजे 500 एकरांचे एक गोल्फ ताणें क्लब घेतिल्लें आसा. 5वेपणाक व्हडलो तेंको बेंगलोरांत 5वेपण आजकाल उरते ना, ताका व्हड तेंको दिवच्या खातीर तांणी एक उपक्रम घेतिल्लें आसा. क्रेडाय कर्नाटकाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. तांच्या वावराक साबार प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. परचे परस रचना वर्साचो उद्यमी प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. बेंगलोरांत FKCAचे अध्यक्ष आसता. सगळ्या बेंगलोरांतल्या संघटनांक सांगाता हाडचो वावर तांणी केल्लो आसा. कॅथोलीक क्लब जे प्रेसिडेंटी ते आशिल्ले आसात आनी हांच्या विशयांत हांची वळेर इतली लांब आसा की सांगूंक गेल्यार हांव चिंता 1 म्हयन्याळी मातशीच जायत पडत.
देखून आमी जोरान ताळयो पेटी आमचो मोग दाखय आनी ऑस्टीन बाबाक मान करया. खंडीत जावन आमी फाटल्या 36 मंचांनी श्री ऑस्टीन आनी हिल्मा रोच चरिश्मा हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड बेंगलोर हें नांव आयकलां. आज तांकां पळयलें आनी आतां तांच्या उतरांक कान दिवचो आमचो कायदो. ऑस्टीन बाब, तुमची उतरां. देव बरी सांज देव. तितले मिस बरी म्हाका कोंकणी येता. आमचे तितले प्युअर कोंकणी न्हय. तुमी पुरा उलोवचें पळयतना तेका बेन दिसता कोंकणीत सड्ड उलोवंक जावचें ना. बट एनीवे, थँक यू वेरी मच लुई मॅम. लुई पिंटो म्हाका एक 3 वर्सां 3.5-4 वर्सांच्यान वळख जाल्या. ताणें मस्त काम करता म्हूण गुर्त आसलें. ताजे पयलें ऑफकोर्स लेट एरीक ओजार्याची इल्ली वळख आसली, चड ना. हे पुरायशें करता म्हूण आयकल्लें. बट लुई पिंटो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय सन्स फादर इन लॉ. जस्टिसो बारी क्लोज फ्रेंड आनी पार्टनर आसा न्हय. तशें जावन म्हाका हेजे विशयान इल्लें सांगतालो. ते जाणा हांवें अशेंच म्हणलें, म्हणजे ताणें कालें हेल्प जाय जाल्यार काणें अशें मंथली आसा, तूं हें कर जायत हांव स्पॉन्सर करता. ताका आमी कांय काम करूंक जायना, तुमी करचें इतल्या कामांत हें इतलें आमचे बरी. ही इज ऑल्सो बिजनसमॅन, नॉट जस्ट ए सोशल वर्कर. तांतूं इतलें टायम आनी दिला न्ही. आनी तो लुईस पिंटो आनी ऑल इज एसोसिएट्स, 3 चेयर्स. एंड थँक यू वेरी वेरी मच फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी. ह्या अंतू पयशे दिवचे द इजियस्ट वे. तातूंत रावन इतले टायम दिवन हर एक हप्त्यांत प्रोग्राम रन करचे म्हळ्यार सुलभ न्हय. एस्पेशली आमच्या कम्युनिटींत लँग्वेजीक जावं नाका सड्ड रेस्पेक्ट ना. आतां तेंच कोंकणे एवरी घरांत कोंकणी उलयतात. आतां आजकाल कोंकणी उलोवचेंच तिके हें जालां. आय होप इट कम्स बॅक इन अ बीग वे. आनी आमचे लँग्वेज आमकां हेम्मे आसाचे. ती हेम्मे शूड ट्रान्सलेट इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग द लँग्वेज. दॅट्स वॉट आय बिलीव. एंड इन द कोवीड म्हजी बायल म्हण he was the president of KCA Bangalore. ऑनलायन कोंकणी शिकोवंक सुरू केलें. आय वॉज सरप्रायज कितलीं जाणां जॉयन जालीं म्हूण ना. इवन फ्रॉम एब्रॉड मस्त भुरगीं जॉयन जालीं कोंकणी शिकोवंक. तेन्ना हांवें सांगलें हिल्माक हें कंटिन्यू करचें म्हणून. बट ताजें टर्म जालें. आय डोंट नो आतां कांय कंटिन्यू करतात की नात की म्हणून. हें आमी मुंदवरसूंचें बारीक बरें. आनी ताका मस्त डिमांड आसा. तें म्हाका तें कोविडान कळ्ळें. तो तुमी जालें एक प्रोग्राम करा आनी आमची लँग्वेज बरी वाडोवन आमकां तेजे वयर हेम्मे दिवची बरी कर म्हूण म्हजी 4 उतरां एंड करता. थँक्यू ऑल वेरी मच. काळजा गुणांतली बगणां आमचे समोर दवरून आमकां उमेद भरिल्ल्या ऑस्टीन बाब तुमकांय मानसोबाण तर्फेन आनी हांगा हजरच्या सर प्रेक्षका तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुदरंगडी तसल्या गांवांत जल्मून राष्ट्रमट्टाचो राज्य मट्टाचो एक कारबारी जावचें म्हळ्यार ल्हान गजाल न्हय. आनी तो इतलो हट्टी की एका अवधेंत आदल्या अवधेंत बेळगांवांत अधिवेशन जाताना ताणें कोंकणींत उलोवन कोंकणीचो आवाज सरकारी दफ्तरांत सरकारी खडाता म्हणटात तांतूं वेचेबरी केल्लो. आनी कोंकणी खातीर केन्नाय आवाज उठोवचो, केन्नाय पाठिंबो दिवचो. जावंक पुरो आदल्या एकाडेमी काळार आतांच्या एकाडेमीच्या वेळार वावुरचो. हांव ताजें कोंकणी कनेक्शन मात सांगता. कित्याक म्हळ्यार राजकीय मट्टार ताणें जायतीं कारबारां केल्लीं आसात आनी ते आसात आयवन बाबसोज. तांचो विशेश आभार फावो. कित्याक म्हळ्यार हांव चिंता पयले फावटी एका कोंकणी कलाकाराक सरकारी पोलीस गौरव दिवंक, आमच्या एरीक बाबा सरिल्ल्या वेळार सरकारी गौरव दिवंक ताणें आयवन बाबान मेट काडिल्लें आसा. आनी आमच्या खंयच्याय कामाक मानसोबाण्याच्या खंयच्याय कामाक ताणें पाठिंबो दिला, सांगात दिला. ते आयल्यात, कार्यान सोबयलां आनी आतां आमचे समोर ते तांचे गणगणीत उतरां उलयतात. मानसोबाण मैनाळी मंचाचे 25 इयर्स 25 वर्सां संभवच्या ह्या संदर्भार आसा केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करूंक म्हाका आपयल्ले खातीर हांव पयले सुवातेर मानसोबाणाचो अध्यक्ष लुई पिंट, कार्यदर्शी, ट्रेजरर,
आनी सगळ्या ऑफिस बेरर्सांक हांव म्हजें अभिनंदन पठयतां. पयले सुवातेर 25 वर्सां म्हयन्याळी मंच म्हयन्याक एक कार्यक्रम करन कंटिन्युअसली 25 years भोवशा हे गिन्नीस बुकान घालून जाता की म्हण पळयचे हे वर्ल्ड बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्सान ते वेचत असले ते कार्यक्रम एक सदान केला तुम्ही निरंतरी संगीत म्हणून कर्ण वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सान तुम्ही आयल्यात. दुसरें आतां हें करूंक जाता की म्हणून प्रयत्न करन बुकान कालेंपुरांतल्या बुकांनी आसा म्हूण पळोवन आयले सोदून हें एक घालूंक प्रयत्न करचें बरें. हाका आमचो कॉलेज सपोर्ट जायचे जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हूण सांगूंक संतोश पावता. हांव स्टुडंट आसतना म्हजे लिडरशीप क्वॉलिटीज आशिल्ले म्हजे लागीं म्हाका हांवें सांगूचें न्ही पूण म्हजें डेवलपमेंट तशें आशिल्लें. हांव विद्यार्थी जिवनांत 7व्या क्लासींत आसतना मुख्यमंत्री आसलो. इस्कालांत एक कालें एक पार्लिमेंट म्हूण करतले थंय जावन आज म्हणसरी एक न्ही जाल्यार एक सामाजीक सेवेच्या हुद्द्यार काम करन जाणा सांगता हांव आसा. पूण इतले दिसांनी म्हज्या ह्या लाँग लायफ इन दी सोसायटी हांवें ज्यूस पिवचे दुशार हांव पूण ज्यूस काडूंक गुतून येतलें म्हाका. आज ताणें त्या गण्याच्या मुखार रावन गुणाय 25 म्हळें आनी इतले सुलभेर तो म्हाका एका शासका गुणाव सांगता म्हूण म्हाका वचना. हांवें चिंतलें कश्ट आहा म्हूण पळय ताणें एक नतले एक ऑल सक्सेसफूल इयर्स ऑफ 25 years आनी कडेक 25 येतना ताणें रावय म्हणतले हांव पुर्तून गुणावचेर आहलो आनी काय येता की पळया म्हणून लुई पिंटोची कांय चरित्र येता की पळया हेरीक बाबाची कांय येता की पळया म्हूण. पूण 25 वर्सां ताणें राव म्हणला. ते देखून ज्यूस काडूंक गुंतून येतल्या म्हाका ज्यूस काडचें बिजनस शिकयला. ते देखून आनी मुखार तें एक पळोवंक आसा लुई कशें करचें म्हूण. मागीर माणसबण म्हळ्यार हें इट्स नॉट हें कांय एक सिंपल ऑर्गनायजेशन न्ही. दीस इज अ वर्ल्ड ऑर्गनायजेशन. भोवशा कोंकणी भास कोणाक उलयचे कोंकणीची अभिरुची कोणाक आसा कोंकणी संगीतांत कोण आसात कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत कोण आसा कवी कोण आहात ह्या ल्हान ल्हानशा भुरग्यांक हांगा हाडन कोंकणी शिकोवन तांच्या जिवनांत बरो एक अवकाश करून दिवन तांकां एका लेवलाक पावयलो संस्थो आसले दॅट इज माणसबण. ते देखून माणसबण आनी कोंकणी भास कोंकणी संस्कृती कवी तांकां पुराय समर्पीत जाल्लो संस्थो आसल्यार माणसबण. ते देखून माणसबणा विशीं आमकां उलयन जाल्यार आनी ल्हान जावंक आसा. ते देखून माणसबणा विशीं चड उलोवंक वचना कित्याक हेरीक बाब म्हाका बारी म्हज्या काळजाक लागशिल्लो आसलो. आनी हेरीक बाबान एक फावटी माणसबण म्हळ्यार कितें म्हणून नाका आमी नेणा म्हणून एक संगीत स्टार्ट केलें चाप्रा डिकॉस्टाच्या नांवान. आनी तें काडून हांव तदाळा स्टुडंट लिडर हांव ऑल कॉलेज युनियनाचो प्रेसिडेंट जावन आहलो. SDM लॉ कॉलेज स्टुडंट्स युनियनाचो प्रेसिडेंट जावन आहलो. थोडा म्हाका ताणें आपोवन तुमी हें म्हजें संगीत काले सांज आसा हे सगळे कडेन व्हरीचे म्हळें. हांव शिरवा वारोडो युवा जन संयोजन समितीचो अध्यक्ष जावन आसलो ICY म्हजो. म्हाका सांगून व्हरून सगळ्या शिरवा वारोड्याच्या पुरा पिरगजींक 14 पॅरिशेसांक व्हर थंयसर हें संजेचे कार्यक्रम कोंकणी कार्यक्रम पळोवचे बरी केल्ली उडास म्हाका आणखी आसा. ताच्या उपरांत हांव ICY म्हजो मँगलोर डायसीस प्रेसिडेंट जालो. ताका उडपी मँगलोर ओट्टू घेताले. त्या संदर्भार परत ताणें म्हाका सांगून 100 शो जाता म्हणसर ताणें म्हजी पाट सोडून वतली. कित्याक म्हळ्यार ताका गुर्त आसलें हांवें मुखार गेल्यार थंय एक वाट करूंक साद आसा आनी कोंकणी सगळ्यांच्या घरा पावोवंक साद आसा म्हणून. ते देखून कोंकणीक बरें भविश्य आसा. कोंकणी भास घरची भास न्ही या किचन लँग्वेज न्ही हे हांवें हांगा सांगचें न्ही. हांवें विधान परिशदेंत सांगलां. हांवें सांगलां की कोंकणी इज 8th शेड्यूल लँग्वेज. नोट काडयल्यार तातूंत कोंकणी भास आसा. ते उलोवंक कित्याक कोंकणी भाशेंत अवकाश ना. असेंब्लींत उलयचे पार्लिमेंटांत उलयचे कावन्सिलांत उलयचे आनी हाका जाय जाली वेवस्था करीचे म्हूण सरकारान सांगलें आसा. माणसपणाच्या मुखांतर सगळे इस्कालांनी आज कोंकणी शिकोवचो अवकाश आयला. ते देखून कोंकणी भाशेक काम केल्ल्या ह्या संस्थेक कितलें ग्रेटफूल आमी कालें दिलें तें उणेंत म्हूण म्हाका भोगता. मुखल्या दिसांनी कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन केल्ल्या ह्या संस्थेक बरें रेकग्नेशन गव्हर्मेंटांत हांव सरकारांत हांव मेळोवन दी. हांवें राज्योत्सव एवॉर्ड ताका दिजे म्हूण सांगून हे फावटी हांव मुखेलमंत्री लागीं तो म्हज्या घरा येयले त्या हांव उलयल्लो. पूण मुखेलमंत्रीन हे फावटी म्हळें खंडीत करया म्हूण. पूण एंडाक येतना
हे फावटी एक्की संस्थांक रेकग्नेशन दिवचें नाका म्हणलें तीर्मान काडिल्ल्या उद्देशा खातीर खंयच्याय संस्थेक रेकग्नेशन करूं ना. मुखल्या वर्सा खंडीत जावन लिस्ट केल्यार त्या लिस्टींत तांणी केल्ले सेवेक मानसोबान विल बी द फर्स्ट इन द लिस्ट इफ एट ऑल दे आर गिवींग. सरकारान दिवचें म्हूण तीर्मान काडून गेल्यार त्या लिस्टांत कोंकणी भाशेक सेवा दिल्ल्या एक संस्था आसल्यार ते लिस्टांत फर्स्ट येता म्हूण म्हाका ऑस्टीन बाब म्हाका बघता. आनी तुजो पाठिंबो आसल्यार नेक्स्ट इयराक खंडीत जावन दिजे ते आमकां रेकग्नेशन आमच्या मोतीक आमच्या समाधानाक मात न्ही सगळ्या संवसाराक संतोशाची गजाल जातली म्हणून हांव चिंतून 25 वर्सां लुई बाबा अशें नांव कांय सांगूंक वचना. तो म्हजो नेबर हांवें ताणें 100 मिटर डिस्टन्सार आसचें पूण 100 मिटर डिस्टन्सार आसल्यारय थंय ही शिस्तबद्धत्व हांगाय शिस्त खंय गेल्यार शिस्त ते देखून ताच्या कारबारांत आनी बरींकर नाडल्यांत ताणें खंयच्याक टायम दिनातल्यारय महानसभान म्हळ्यार ताचें जिवनाचो एक भाग जाला. तो इट्स अ पार्ट ऑफ हीज लायफ. इवन हेरी कोजारी बाबांनी तशेंच केल्लें. हेरी कोजारी बाब कदाळे म्हाका म्हणटालो हांव नातल्यार म्हजे उपरांत हांवें कोणाक जाय तें रेडी केलां आनी तें लुई पिंटोक म्हूण सांगतालो. आनी लुई पिंटो तें कारबारां करतालो आनी तो कारबारां करता म्हणून म्हाका खंडीत भरवोसो आसा म्हणून म्हज्या लागीं ताणें 3-4 फावटी सांगलां. हांव ताच्या घरा गेल्ले त्या दाळा ताचे आशिर्वाद काडूंक गेल्ले त्या दाळा तांकां कांय प्रशस्ती मेळ्ळे दाळा ताचे कडेन उलोवंक गेल्ले दाळा ताणें म्हाका मस्त फावटी म्हळां म्हज्या उपरांतय हो संस्थो आनीक व्हड जातालो म्हणून चिंतप ताणें केलां. त्या चिंतपाक आमी तुमच्या सांगात आसा. आनीक व्हड जायचे आनीक आमच्या भुरग्यांक कोंकणी भास शिकायचे तांणी आनी तांकां संगीत क्षेत्रांत तांणी आतां उणें जावचें ह्या संदर्भार आनीक चड एफर्ट घालची गरज आसा. ते देखून तुमी करचे सगळ्या कार्याक म्हजो सपोर्ट आसा म्हूण सांगून हांव तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी मुख्य कार्यक्रमां सदांच जावं दीत आनी आमचो सपोर्ट सरकारा जावन कालें सपोर्ट एक्सपेक्ट केल्यारय तुमी म्हाका येवन सांगल्या पावता. हांव सिधा तुमकां म्हज्या घरांत आपोवन व्हरता. तुवें कोणा कडेन आनीक वाट धरची कांय गरज ना. हांव आनी ऑस्टीन रच दोगी जाण ओट्टू सिधा वचेंत आमी. ते देखून त्या संदर्भार ह्या संस्थेच्या विशयांत सांगूंक उलोवंक आनी दी म्हूण सांगूंक आमकां कसलीच लज ना तातूंत डिमेरीट ना ऑल फुल्ली मेरिटेड. ते देखून जावन दी म्हणून सांगून मागून 2 उतरां केर करता. देव बरें करूं सगळ्यांकी नव्या वर्साचे उल्हास. देव बरें करूं. अयवन बाब भोव अपुर्बायेन आमच्या वावराची तोखणाय करून आमकां उमेद भरल्या आनी फुडल्या वर्सा आमकां राज्यसभा प्रशस्ती खंडीत मेळटली म्हूण आमी आज तावनूच काम सुरू करता. आनी आतां कार्याच्या अखेरीक पावल्या. प्रज्योत डेसा बाया म्हाका बायलां नाचोवंक शिकोवन उडी करून ऑस्ट्रेलियांत हांगासर पावला. ताणें आतां नाचोवन वेदीक येवचें आनी पंगडा तर्फेन आयच्या सयऱ्यांत हांव आमच्या ऑस्टीन बाबात हांव एक फुलांचो तुरो कलाकारां तर्फेन घेजे अशें हांव तांचे लागीं विनंती करता. आनी आतां आयचे सांजेचें कार्य भोव मोठव्यान अर्थाभरीत रितीन भोव अपुर्बायेन चलोवन व्हेल्ल्या रुपयाळी पावलां उक्तायिल्ल्या आनी आमच्यो वेबसायट आनी बोंगसाळ ई-लायब्ररी आनी konkani.com हे उक्तावण करून ह्या कार्यांत आमकां बरें मागून उलयिल्ल्या मुखेल सैरो श्री अयवन बाब डिसोजा हांकां तशेंच मानाचो सैरो श्री ऑस्टीन बाब रोच हांकां मानसोबान आनी सगळ्या प्रेक्षकां तर्फेन हांव अभिमानान आनी मानान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं सर.